आयतारा सांजे श्रीकांत मौर्य हो 34 वर्सां पिरायेचो इलाहाबादाचो मनीस शिवोलच्या कीर्ती विद्यालयाकडल्या वडाच्या झाडाचेर चडिल्लो। ताका वडाच्या झाडाचेर चडिल्लो पळोवन कोणे तरी हणजून पुलिशेक कळीत केलें। पुलिशेन उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले। तांणी बाबापुता करून ताका सकयल देंवोवपाचो यत्न केलो, पूण तो कसोच सकयल देंवपाक तयार नाशिल्लो। उजो पालोवपी दळाचे जवान क्रेनीचे मजतीन ताका देंवोवपाक वयर येतात ते पळोवन तो आनीक वयर चडपाक लागलो। ही कवायत राती 2 मेरेन चालूच आशिल्ली। निमणे पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवानूय विटले आनी ते थंयच्यान गेले। पुराय रातभर हो मनीस झाडाचेरूच रावलो आनी सोमारा सकाळ फुडें कोण ना तें पळोवन तो सकयल देंवलो। इतल्यात पुलिशेन ताका ताब्यात घेतलो। फुडलो तपास चालू आसा। फायर ब्रिगेड व्हडली हाडलेली आसा आनी तो देंवपाकूच सोदिना, ते वयर गेल्या पूण अजून तो फुडें फुडें वयता फुडें झाडांचेर वयर वयता। सगळ्या व्हडली फायर ब्रिगेड हाडले ते बाबडे वयर चडले। पळोवया आतां कितें जाता। तो सद्या आतां फायर ब्रिगेडीचे मनीस वयर चल्ल्या गेल्या वयर आनी तो फुडें वयता। येयना तो लागीं येयना, तापयता तेजेर उलाप चालू आहा म्हणटा तो येयना। चड वयर आहा, 70-80 मिटर वयर आहा। सद्या तो तेजी कुशीक आहा म्हटल्यार बरो डिस्टन्स अबावट 5 to 6 मिटर लागीं आहा। तो उलयता एकामेका कडेन, जायना तेजे फुडें वयता, खाची वयता। सफलता म्हटल्यार आमी आमचे परीन ट्राय केली ताका काडपाक। आमकां सकाळीं म्हणजे इवनिंग संक कॉल आयिल्ले म्हापसा फायर स्टेशन। सो आमी येवन पयलीं ट्राय केली, लॅडर आमची लायली। लॅडर लावन आमी पळयलें जाल्यार तो आमची लॅडर पावना जाली तिका वयर, तितली हायटीर तो आमची लॅडरी पेक्षा वयर आशिल्लो। सो आमी पणजेच्यान आमच्या हेडक्वॉर्टराचेर आमी कॉल केले आनी आमची APL जी फ्रंट टेबल लॅडर आसा ती आमी मागयली। सो ते आयले आनी ट्राय केली ताका वयर वचून आमी रेस्क्यू करपाक, पूण तो देंवपाच्या मनस्थितीन ना। ताका आमी खूब रिक्वेस्ट केली, म्हाज्या हॉलदारान रिक्वेस्ट केली, फायर फायटरान रिक्वेस्ट केली, ताच्या पांयां पडले आमी, यो खाला तुका कितें जाय ती आमी हेल्प करता, पूण तो कसोच आयकपाक तयार ना। तेजें एकूच उतर आहा की आप जाओ, आपको किसने बुलाया, आप जाओ, मैं उतरूंगा सुबह मैं उतरूंगा, आप सुबह आ जाओ, देखो इधर मैं नहीं रहूँगा। हेंच तेजें उतर आहा।